कळंगुटीच्या शांतादुर्गा देवळाचो रुपया उत्सव शुक्रारा व्हडा दबाज्यान मनयलो। त्या निमतान देवळांत दिसभर धार्मिक कार्यावळी जाल्यो। कळंगूट आनी हेर वाठारांतल्या लोकांनी मेळून देवळाचो रुपया उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो। शांतादुर्गा देवी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन 25 years आयज या प्रतिष्ठापना दिसा आयज हे सेलिब्रेशन स्टार्ट जाता। शांतादुर्गा देवी सगळ्यांचेर ब्लेसिंग घालून कळंगुटान बरे लोकांचेर आशीर्वाद मागता। आज जवळजवळ 11 दिवसाचो कार्यक्रमान भरगच असो आमी 25व्या रौप्य मेळो वर्साक आमी पावल्ले आसात। ही सगळी किमया त्या मायेची आणि तिच्या आशीर्वादाची आणि या सगळ्या तिच्या भरणाऱ्या तिच्या सगळ्या भक्तांची भाविकांची आणि आमच्या या सगळ्या आश्रयदात्यांची। 1983तलो वर्ल्ड कप स्टार मोहिंदर अमरनाथान क्रिकेटीच्या सध्याच्या स्थितीचेर मारिल्ल्या त्रोसावेल्यान आता क्रिकेटीतलो विश्वास सोंपला हे दिसून येता। विवा गोवा मॅगझिनाच्या नव्या वर्सुकी आवृत्तीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मोहिंदर उलयतालो। केदार धुम्याचे विवा गोवा मॅगझिनाक 4 वर्सां पुराय जाल्ल्यान खासा आवृत्तीचे मोहिंदर अमरनाथ आनी हेर मानेस्तांनी शुक्रारा राती उक्तावण केले। सध्या क्रिकेट भानगडींनी भल्ला अशें चित्र आसा। मुकुल मुदगल कमिटी ह्यो भानगडी तडीक लावपा खातीर चवकशी करता। तातूंत बीसीसीआय अध्यक्ष आनी फामाद प्लेयर घुसपल्यात असो दुबाव आसा। अमरनाथाचो मुदगल कमिटीन चवकशी करपाक आस्पाव जावपाचो आसा अशें राष्ट्रीय मिडिया म्हणटा। आदल्या काळान क्रिकेटीन भानगडी नाशिल्ल्यो अशें मोहिंदर अमरनाथान उलोवन दाखयलें। One thing I'll say very frankly, it wasn't fixed. 83. Because nowadays you hear all these matches, all the inquiries are going on, plenty of things are happening, a lot of excitement. And yeah, probably I think I was playing in a different era altogether. And it was great actually. Very honest, I never thought that we would win. I'll be very honest. Because I'll give you a little bit background about the World Cup. In 75, we went there just for pure holidays. Because everything was paid for about a month. We were allowed to watch the final. And we were sitting there clapping for other teams. 3, we went there in a simple fashion. Because when the team left, there were only 4 BCCI officials that come to the airport to say goodbye to the players. Because they thought we were again going for holidays. And we as players, we also thought we were there for holidays, to be very honest. But things started getting better, and coming back to the final, I think it was great to win the final. And because that time we felt proud to be an Indian. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। ONGC आणि BPCL ऑल इंडिया व्हॉलीबॉल सर्तीच्या सेमीफायनलीत पावल्यात। सर्त कुंकळे चलता। सर्तीच्या दुसऱ्या दिसा ONGCन यजमान कुंकळे युनियनाक मारले। दुसऱ्या मॅचीत BPCLन RCF मुंबईक हारायले। कुंकळे आणि मुंबई आपापल्यो सेगीत दोनूय मॅची हारिल्ल्यान तांकां सेमीफायनलीत चान्स ना। From Maharashtra
इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.